आध्यात्मिक पर्यटन केळोवपाक पर्यटन खात्यान एकादश तीर्थयात्रेचें आयोजन केलां. ह्या यात्रेंत वांटेकार जातल्या पर्यटकांक 3 ते 4 दिसां भितर गोंयभर 11 देवळां पळोवपाक मेळटलीं. प्रादेशीक सोबीतकाय लेगीत अणभवपाक मेळटली. गोंयच्या पर्यटनाकूय उर्बा मेळटली म्हूण पर्यटन संचालक केदार नायक उलयलो. थंय आमी 11 देवळां सिलेक्ट केल्या इन गोवा एंड our focus is on promoting the spiritual tourism. So out of this 11 temple, we have designed it in such a way the tourist who is coming here can cover the entire circuit in 3 or 4 days with the option of seeing other Goa's hinterland as well. We are creating some basic facilities like once the tourists come there, they will wash their feet. They will have a facility of lockers to keep their mobile. Then the kiosk will be there informing about the spiritual circuit tour. And basic mantra chanting audio AV. सो हाका लागून आमी देवळाचे कमिटीक आपयल्ले, तेंचे चेअरमॅन आनी सेक्रेटरी आयिल्ले चडशे देवळाचे, आनी मोस्ट ऑफ देम हॅव एग्रीड टू दीस. देवळाची हिस्ट्री आसा ती थंय आमी बोर्डार हे करतले, डिस्प्ले करतले. काणकोण ते सांखळे मेरेनची 11 देवळां ह्या यात्रेंत आस्पावीत केल्यांत म्हूण संचालकान सांगलें. रायट फ्रॉम काणकोणचे परशुराम देवस्थान टू जामावले आनी चडशीं फोंडा तालुक्याची देवळां हातून भितर आसा. वी आर प्लॅनिंग टू स्टार्ट दीस सून, मे बी बाय ऑक्टोबर दीस शूड स्टार्ट, ऑक्टोबर नोव्हेंबर. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकोळकर.